नमस्कार. सीट डायरीच्या 23व्या भागात तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. इश्टानो, तुमचो आमकां खरेंच खूब बरो प्रतिसाद मेळटा आणि तो सदांच असोच मेळचो. जर तुमी आमचो चॅनल सबस्क्राईब करू ना जाल्यार तो मुजरत करात. तर आज सीट डायरीत आमी आयकुया बापसुदीन नायक हाणें बरयल्ली कथा अजून वेळ वचूंक ना. दोन महिने जायत आयले लॉकडाऊन चालू जाल्ल्याक. पयलीं दिसतालें फक्त घर बसप न्ही, नॉट अ बिग डील. पूण आतां पाशियस काबार जायत आयल्यात आनी तातूंत हे व्हॉट्सॅपाचेर येवपी पचके सेम जोक्स. हांव म्हज्या आवय बापूय आनी धाकटे भयणी वांगडा घरांत बंद. तशी आमची फॅमिली व्हडली. आमच्या घरा कुशीकूच म्हजें काकालें घर, पूण ताचे बद्दल उलोवचें न्ही. पयलीं 4-5 दीस बरे गेले. आशिल्ली नाशिल्ली सगळीं फिल्मां पळोवन काबार केली. बेजार येतसर लुडो खेळ्ळे आनी व्हॉट्सॅपाचेर येवपी पोचक्यो चॅलेंजीस. आतां मात सदांच उठोन झगड्यो. म्हाजी भयण प्रियंका उर्फ प्री, ताका दिसता हांव मम्मीचो लाडको म्हणून ती म्हाका कांयच कामां सांगना. हरची सुद्दां मम्मी कडेन झगडपाक ताचे कडेन जायतीं कारणां आसात. फॉर एग्जाम्पल, प्रीक आवडना जेन्ना मम्मी ताका सांगता, बाय असले कपडे घालनाका, तसले कपडे घालनाका. जेन्ना ती ताका फ्रेंडागेर बर्थडेक वचपाक दिना, ऑर एल्स जेन्ना ताच्यो इश्टिणी घरा येतात तेन्ना तांकां प्रश्न विचारून बेजार हाडटा, वगैरे वगैरे. आयजूय बीन हांव तांचो झगडपाचो आवाज आयकूनच उठलो. तुका अक्कल ना कशी गे? तुका कितले फावट सांगपाक जाय म्हजे वस्तीक हात लायनाका म्हणून? मोडले मी गे आतां? प्री रागान सगळी ताक एकठांवन हाडलेलें. आगो, हांव फक्त पुसून दवरतालें. धुल्ल पळय कितलो जाला रुमान. तूं काय निवळ करिना, म्हाकाय करपाक दिना. मम्मी सच्चे भशेन टॉपीक चेंज करपाक लागली. हांव भायर आयलो. मोबायल टिपायचेर दवरून तोंड धुवपाक गेलो. मम्मीन च्यावेक केल्ल्या बटाट फोवाचो वास किचनात घुंवतालो. च्या पिवन भायर येत जाल्यार पप्पा म्हजो मोबायल हातींत घेवन उबो आशिल्लो. बाबू, हें पळय, सराचो फोन येयल्लो. हांव घेवपाक वतालो पूण चुकून कट जालो. अशें म्हणत ताणें मोबायल म्हज्या हातांत दिलो. म्हजो बापूय आनी टॅक्नॉलॉजी हांचो कांय मेळ जायना. फाटीं हांवें ताका ताच्या न्यू मोबायलाचेर FB आनी व्हॉट्सॅप इन्स्टॉल करून दिल्लो. पूण ताका ह्या 2 ऍप्सां मदलो फरकूच खबर ना. केन्नाय फेसबुकार तो रँडम पोस्ट घालता. टीव्ही मोडला दिसता, येतना मॅकानिकाक घेवन यो, रोकडोच दुसरो पोस्ट येता. टीव्ही सारकी आसा, लायट गेल्ली. पोस्ट करता तो करता, आमकां टॅग सुद्दां करता. एकदां हांव लग्नाक गेल्लो तेन्ना हाणें पोस्ट केलो, बाबू चुकून पनीराच्या तोंडाक बीन आसल्यार खायनाका, तुका पनीर पचना, संडासात बी जायत. ताचे हे पोस्टाक लागून फुडें कितें घडलें हें तुमकां हांव सांगना. आज मात म्हाका खूब राग आयिल्लो. तिडकी भितर हांवें तापयलें, तुमकां कळना जाल्यार कित्याक हात लायतात फोनाक? आतां सराक दिसतलें हांवें मुद्दम कट केलो म्हणून. आरे, तूं नाशिल्लो न्हय आनी वाजत आशिल्लो तो. बॉस ऑफिस म्हणून बरयल्लें म्हणून घेवपाक गेलो हांव. कसो घेवप तें कळना जालें. तेंच म्हणटा हांव, कळना जाल्यार कित्याक हात लावपाक वतात? जीव खातात रे सामकी म्हाजो. तूं शिकय मरे, फुडले फावट उपयोगाक पडटलो. शिकयलें म्हणून चडूच कळटा तुका. गाडवांक सुद्दां एक वेळ शिकयल्यार कळत, पूण तुमकां न्हय. फोन कसो घेवपाचें तें सोडात, कसो चालू करप हें तरी खबर आसा? ना. व्यर्थ रे, व्यर्थ तुमी सामके. हांव रागान बडबडलो. डायनिंग रुमांतल्यान प्रीचो आवाज आयलो. हें कितें गे? फॉर्मात भिकणां घालतात म्हणून कोणें सांगलां तुका? एक्सपेरिमेंट म्हणून करपाक वता ही. आगो, घालतात गो तशींच. पयर मेनका आत्यान केल्लें तेन्ना बरें मिटक्यो मारीत खातालें मुगो. आज कितें जालें? मम्मीचो वाडिल्लोसो आवाज आयलो.
तिणें बारीक कुडके करून घातिल्ले. हट, हांव खायना. आजयेन कितेंय केलें जाल्यार थंयच पिता हांव च्या. अशें म्हणत तें रागान भायर सरत काकागेर गेलें. मोद मारला हांकां. पयलीं बरी खातालीं, आतां फ्रेंडां मेळ्यात न्ही, सांगता आसतलीं आमी असले खातात, आमी तसले खातात. मम्मीन प्लेट उबारीत म्हणलें. अशें कितें जालें म्हणटकच मम्मेली पिरपीर स्टार्ट जाता. आनी आज तरी म्हाका आयकुपाक इंट्रस्ट नाशिल्लो. म्हणटकच हळूच मोबायल बॉल्सांत घालीत हांव भायर सरलो, सरळ काकागेर. पळोवंक गेल्यार तशें तें आमचेंच घर. आमचें म्हणचें मूळ घर. काका आनी काकी दुबय आसतात. तांचो थंय बिझनेस आसा. हांव जावचे पयलींच्यानूच खंय तो दुबय आसतालो. तशीं तीं येतात चवथीक, दिवाळेक बीन. तांचो चलो विनायक मात हांगाच आसता, आमच्या आजये वांगडा. तांचो फ्लॅट आसा फोंड्या, पूण एकलो कसो रावतलो थंय, म्हणून तो हांगा रावता. आनी आमी बी आसात न्ही हांगा कितें नाका जाय जाल्यार पळोवपाक. हांव पावलो तेन्ना प्री आनी आजी वरांड्यांत बसून गजाली मारतालीं. कितें गो, मोठ्या मोठ्यान आवाज सो येतालो तुमगेरच्यान? दिलीप आनी लक्ष्मी झगडटालीं बीन? आजयेन विचारलें. ह्या जाणटेलेक म्हणून सगळें लागता. कान आमगेरूच दवरून आसता काय कितें गे तूं? प्री तापलें. केन्ना केन्नाय म्हाका दिसता म्हाजी भयण तोंडान दाट म्हणून, पूण मागीर लोक म्हणटात तें खंय म्हज्याच पावलार पावल दिवन व्हड जालां. सो म्हाका ह्या टॉपिकाचेर चड उलोवपाक मेळना. हांव च्या पियेनासतना येयलां, म्हाका कितेंय दी पळोवया. प्रीन भितर सरत म्हणलें. कित्याक गो, कांय करून गाय कितें तुज्या आवयन? कांय ना गे, खावपा कडेन चड नखरे ताजे. घाल पळोवया ताळ्यान कितेंय ताच्या. हांवेनूय भितर सरत म्हणलें. तूं ओगी बस रे थंय, फुकाड्ड्या. तुका विचारलें तिणें? भितर सरतनाच म्हाका विनायक दिसलो. हांवें ताच्या म्हऱ्यांत वचत कसो आस रे भावा अशें म्हणत ताच्या खांदार हात घातलो. जाल्यार ताणें आपल्या बॉल्सांतलो सॅनिटायझर काडत म्हाज्या हातार 2 थेंबे उडयले. हात धुयनासतना हँडशेक करप ना, कोणाक टच करप ना. सॅनिटायझराची डबी बॉल्सांत घालीत ताणें म्हणलें. म्हाका राग आयलो. घरांतलेच मनशाक म्हणून अशें करप? विनायक ल्हानपणाच्यान असोच विचित्रूच सो आशिल्लो. तसो हुशार तो, पळोवंक गेल्यार अति हुशार. आजी म्हणटा तो खंय आमच्या आज्याचेर गेला. आमचो आजो सायंटिस्ट आशिल्लो अशें आजी म्हणटा. म्हाका तरी तें खरें दिसना. सेम ओपिनियन म्हजे विनायका बद्दलूय आसा. ल्हानपणासावन आमी ताका चतुर रामलिंगम म्हणून चाळयतालीं. लॉकडावनाचो ताचेर व्हडलोसो कांय इफेक्ट जावना. तो हरशीं म्हणून मुंगसो कसो घरांतूच बसतालो. प्रियंकान टिपायचेर आशिल्लो एक एनवलॉप काडून पळयलो. हें कितें रे अशें ताणें विनायकाक विचारलें. कांय ना, ती IQ टेस्ट घेतिल्ली हांवें, ताचे रिपोर्ट्स. गे गो प्रियंका, शिरो केल्लो हांवें गांवठी तुपाचो. आजयेन भितरल्यान शिऱ्याच्यो 2 बश्यो हाडल्यो. आगी प्री म्हणगे म्हाका. ताणें एनवलॉप उगडीत म्हणलें. ओ माय गॉड ब्रो, हें पळय कितें. कितें गो तें बाय? आजयेन विचारलें. विनायकाल्या IQ रिपोर्ट. ताचो IQ 187 खंय. आजी बाबडी सोमतीच भिली. आरे देवा, म्हाका बी सांगनासतना रिपोर्ट घेवन येयलो. एकुलतो एक पोर म्हाज्या पदरान दवरून गेल्ली रे हाची आवय बापूय. आतां कशें सांगू तांकां हांव IQ जाला म्हणून हेका. बाबा पळय रे म्हाज्या दोतोरान आनी कितें बरयलें तें. तिणें म्हजे कडेन पळयत म्हणलें. ओगी राव गे जाणटेले, IQ म्हणल्यार कितें कसलें दुयेंस न्ही. तो कितलो हुशार तें बरयलां हातूंत. बरोच हुशार खंय तो. आवय, हें तुवें कित्याक सांगपा जाय म्हाका तो हुशार म्हणून? आपल्या आज्याचेरूच गेलो तो. आतां हेंच पळय, केन्नाच्यान तो भितर वॉशिंग मशीन तयार करता. आजयेन हासत म्हणलें. वॉशिंग मशीन न्हय गे तें, टायम मशीन तें. विनायकान बेजारत म्हणलें. आपल्या आविश्काराचो अपमान केल्ल्या भशेन ताका दिसलें घडये. टायम मशीन? म्हाका हांसूंक आयलें. ताणें वॉशिंग मशीन तयार करता अशें म्हणिल्लें जाल्यार घडये हांव विश्वास दवरता आशिल्लो. पूण टायम मशीन? तशें पळोवपाक गेल्यार विनायकाचो नेम ना. तो कितेंय करपाक शकता. फाटलें वर्स ताणें मिनी मिसायल काय रॉकेट कितें तरी केल्लें. मातशें वयर वचून
सरळ काशीबायल खोपीत गेल्ले ते आनी उजो लागिल्लो. फेल जाले म्हणून तो रडटालो. आमकां मात मजाच दिशिल्ली. बट टायम मशीन? नो वे. ओ वाव, आमकां दाखय मरे तुजें टायम मशीन. प्रियंकान फकाणांनी म्हणलें. येयात, भितर आसा. विनायक उमेदीन उठून धांवलो भितर. ताका बाबड्या फकाणां बीन कळनाशिल्लीं. हांवूय भितर गेलो. भितर ताचें टायम मशीन आशिल्लें. पळोवपाक तें वॉशिंग मशीन कशेंच दिसतालें, पूण पोकोळ आनी कांय नवे बटन. आज्याली डायरी गावली म्हाका. तातूंत प्रोसिजर बरयल्लो कशें तयार करप तें. पूण हांवें मातशें करेक्शन केलां. मॉस्कोनियम म्हणून न्यू एलिमेंट आयला. हालींच तो हांवें ऍड केला. तांच्या टायमार नाशिल्लो तो. विनायक कितें तरी बडबडटालो. ओ ग्रेट, सो तूं आमकां कोरोना फ्री फ्युचरान पावोवपाक शकता? हांवें विचारलें. खरें म्हणल्यार टायम मशीन फ्युचराक वचपाक यूज करनात. आमी हरशीं म्हणून कांयच करनासतना राविल्ले कडेन प्रत्येक सेकंदांत फ्युचरांतूच वतात. वचपाचेंच आसा जाल्यार भूतकाळांत वचात. खंयचे गाडवाक समजायता असो लूक दीत विनायकान म्हणलें. बरें, भूतकाळांत व्हर मर तर आमकां तूं. हांवें तिडकीन म्हणलें. म्हाका खबर ना, पूण चालूच जायना तें. कितें करूं तेंच कळना. हें उलयतना विनायकाचो चेहरो पडलो. राव 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 राव, हांव एक फोटो क्लिक करता. अशें म्हणत प्रियंका धांवत फोन घेवन फुडें आयलें आनी पांयपुसण्यार निसरोन मशिनार आपटलें. तें आपटले बरोबर मशिनांतल्यान कसलो तरी आवाज आयलो आनी तें आपोआप सुरू जालें. ओ माय गॉड, यू आर जिनियस. तुवें मशीन सुरू केलें. विनायकान खोशेन उडी मारली. सो आतां पावय मरे आमकां भूतकाळांत. म्हजो फकाणाचो मूड आजुनूय वचून आशिल्लो. आर यू सिरियस? म्हणजे तूं खऱ्यांनीच म्हाजो टेस्ट सब्जक्ट जावपाक तयार आसा? ताणें विचारलें. म्हणजे हो म्हाका फक्त एक टेस्ट सब्जक्ट समजता. हय रे, तुका विश्वास ना? यो, हांव कशें चालू करप तें सांगता तुका. हाचेर मरे तुका खंयच्या काळांत वचपाचें आसा ती डेट एंटर करप आनी हो बटन मारलो की मागीर तूं त्या काळांत पावतलो. व्हड उमेदीन विनायकान समजायलें. आरे म्हाकाय वरात रे, हांवूय येता. म्हाकाय पळोवपाक जाय. ब्रो अलिशान तुजें प्रपोजल कशें रिजेक्ट केल्लें तें. प्रियंकान भितर सरत म्हणलें. हांवें दोळे मोठे केले तशें ताणें सॉरी म्हणलें आनी हाताक धरून म्हाकाय भितर ओडलो. ऑर एल्स आमी जल्माक आयिल्लीं ताचे पयलींच्या काळांत या. आवय बापायक मातशें कितेंय तरी शिकोवया, म्हणजे आतां आमकां चड त्रास जावचे ना. तोंडा वयल्यान उतर भायर पट्ट थंय आसा. विनायकान डेट एंटर केली आनी बटन दामलें. त्या सरशी कसलो तरी आवाज आयलो आनी आमचे दोळे मुखार काळोख तयार जालो. कितें जाता तेंच कळना जालें. कांय वेळान आवाज थांबले. आमी मशिनांतल्यान भायर आयलीं. विनायक हांगा नाशिल्लो. आमच्या घराचो पेंटूय बी वेगळोच आशिल्लो. इतक्यांत प्रियंकान जनेलांतल्यान बोट दाखयत म्हणलें. ब्रो, थंय पळय, आमचें घर ना. हांव भिलो. खऱ्यांनीच आमचें घर थंय नाशिल्लें. हांव धांवत भायर आयलो. आमचें घर आशिल्ल्या जाग्यार फक्त रिकामो जागोच आशिल्लो. काशीबायलें घर जाग्यार नाशिल्लें. सगळें वेगळेंच कशें दिसतालें. इतक्यांत म्हाका कसली तरी याद आयली. हांव परत धांवत घरांत भितर आयलो. वण्टीर लायिल्लें कॅलेंडर बारकायेन पळयलें. ताचेर डेट आशिल्ली एप्रील 1995. तर तुम्ही आज आयकताले बाप सुदीन नायक हाणें बरयल्ली कथा अजून वेळ वचूंक ना. ह्या कथेचो फुडलो भाग ऐकुया फाल्यांच्या भागात. जर तुमकां ही कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, शेअर करात, कॉमेंट करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. देव बरें करूं.